सेजा गोवाक दिल्ले रिट्रेचमेंट नोटीसेचेर उपाय करचो अशी मागणी फोंडेच्या खण कामगारांनी केल्या। हे विशीं तांणी सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारांची तांच्या घरा वचून भेट घेतली। नोकरी गेल्ल्यान आमचें आर्थीक लुकसाण जालां, देखून हाचेर कितें तरी उपाय काडचो अशें कामगार मागतात। जाल्यार खणी सुरू करपाची मागणी घेवन आमी बेगीनूच दिल्ली वतले अशें खासदार विनय तेंडुलकरान सांगलें। तो जाला कितें की आमी सगळे शेजागोवा कोडली मायन्साचे कामगार आनी आज अशें जाल्लें आसा की आमचे कंपनीन आमकां एक रिट्रेंचमेंट ऑर्डर काडिल्ली आसा। त्या प्रमाणे आमचे सगळे लोक कामा वयल्यान आतां कामार उरचे ना, तर आमकां काम सगळें बंद जातलें आनी सगळे वाटेन आमचे कितें इनकम सोर्सीस आशिल्ले ते सगळे बंद जातले। म्हणटकूच सद्या खंय तरी एक बिकट परिस्थिती येतली जेन्ना इतलो लोक कामा वयल्यान वतलो, भायर पडटलो आनी अचानक ऑल ऑफ सडन खंय तरी इनकम सोर्स एक आशिल्लो, सगळे कामार एक डिपेंडेबल असो सोर्स आशिल्लो, तो आमचो सोर्स सद्याक बंद जाल्ल्या कारणान एक सामकी वायट परिस्थिती येतली। तर म्हणटकूच आमी कितें पळय जे आमचेर कितें परिस्थिती येतली तेजी जाणविकाय करून दिवपाक आमी आमदाराक मेळपाक आयिल्ले। सादारण कोल्डे मायनेर 325 कामगार आसा आनी म्हाका दिसता त्या कंपनीन हाफ पेमेंट दिता अशें दिसता म्हाका। आनी आमचो आमदारूय प्रयत्न करता ही मायन गोंयची मायनी जावची म्हणून विधानसभेन आवाज केल्लो। मुख्यमंत्री आसूं किंवा आमची मिटींग जाता पार्टी तेन्ना ते सदांच हेच प्रश्न सुटावो जावचो प्रयत्न करता। येणाऱ्या दिसाक आमी दिल्ली वचपाचे आसा, हांव आसूं, श्रीपाद भाऊ, मागीर आमचो आमदार आनी ह्या बेल्डाचे आमदार अशें करून येता म्हणून मागल्या। त्याच बरोबर एक्सपोर्ट ड्युटी बरी 50% घ्या ती कमी करची म्हणून आमचो प्रयत्न। तितूंतल्यान लोक रेडीक तर एक्सपोर्ट करपाक मेळत जाल्यार कामगारांक परत काम मेळटलें आनी पूर्णपणे आमी कामगारांच्या फाटल्यान आसतले, परत मायनी जावच्यो म्हणून आमचो फूल प्रयत्न आसा।